जेजू मोगाच्या एकट्या आमची लासोनी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या एकट्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जोराक तुवें सोडटा तुया आमी प्रीती वोपू जोयो अपमान करतात तुया आमी माफी करूं जेजू मोगाच्या एकट्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या एकट्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या सोय सोपी पेटा तुया आमी शांती हाडू चोय चूक फोट बसतात तुया आमी शिवरावू जेजू मोगाच्या एकट्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या एकट्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या एकट्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू हे सांजे तुजेशी आमी धांवून आयल्या आमची काळजां तुका वोपोवंक तुज्या मोगान ती उलपावंक तुजे रोचने बराबर आमी तुका वाखाणूंक दिनवासून जेजू मोगाच्या एकट्या तुज्या मोगान भरूंक आमी तुजेशी येता तूं खरो जिवो देव आमचो सोडवणदार जिव्या देवाचो एकलोच पूत संवसाराच्या सोडवणदारा प्रितमीच्या रोचणारा तुका एकल्याकूच सगली मोहिमा दिनवास आनी स्तुती फावो तुकाच एकल्याकूच आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करूंक फावो खरो जिवो देव ह्या भोव पवित्र संस्कारांक
तूं आसाय म्हूण आमी सोत मानता. आनी ह्या वेळार सगळीं एकवटान बराबर एक पवित्र सभेची वांगडी कशी आमची मान खोल बागावन तुका सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान आनी सगळे सोबतेन आमी पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. आयचो विशय क्रिस्ताचे वळखीन वाडुया, जिवितान ताका साक्षी दिवया. मोगाला जेजू, बऱ्या गोवल्या, आमच्या सोडवणारा, तूं आमचे फुड्या उंड्याच्या रुपान आसाय म्हूण आमी सोत मानता. व्हडल्यांतलो व्हडलो गूठ, व्हडलें देणें आमचे मोदें देव. ह्या व्हड देण्यांचो आमकां थाव मेळचोच ना. संवसारांतले खंयचेच वस्तूक वो खंयच्याच मनशाक तुका सोर करूंक जावचो ना. खालतिकायेन जेजू, आमी तुजे फुड्यान बसल्या. उंड्याच्या रुपा खाल तूं आमचें मोदें आसाय. हें सोत वळखून आमी वाखाणणेचीं गितां गावून आनी तुजें उतर आयकून हो वेळ सारूंक आमकां तुजो आदार दी. सुम्या जेजू, आमच्या भावार्थाची 400 वर्सांची सुरवात थोड्याच दिसांनी आमी करतल्या. भागिवंत बार्तोलोम्यान क्रिस्ती भावार्थांत आमची फिरगोस्त थापून होच क्रिस्ती भावार्थ भागिवंत फ्रांसीस शावेऱ्याच्या मोजतीन आमी आमच्या पावलांनी चलून आमची वाट चलता. सुम्या, आयज तुजी वळख आमकां दी. ह्या वरवीं आमी भावार्थांत वाडून आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान तुजी साक्षी जावं, दुसऱ्यांक तुजो मोग पावूं. स्वामी तू चलवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चलवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा.
पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य सत की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ दिव्य सन की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। भाव भयणांनो, आमच्या जिवितांत भाव भयणांनो, आमच्या जिवितांत जेजूची वळख घेवन एक आल्कोल आसा ती आमी काडून भायर उडोवंक जाय। आमच्या धर्मांत जे उपाय आसात देवाचें उतर मिसाची भेट करप्यान मागणें तेच रेतीर ल्हान क्रिस्ती समुदाय हो जावन आसा पावला क्रिस्ताची वळख आमी घेवन ह्या सगळ्या गुणां वरवीं जेजूचे वळखून आमी अदीक वाडटा। तर हे सगळ्या देणे खातीर जेजूक ल्हान ल्हान उतरांनी दिनवासुया। उंड्या सोऱ्या रुपयान आमचे मोदें आमच्या मोगा पासत रावलाय देखून आमी तुका दिनवासता जेजू।
आमची पातकां भोगसून प्राचीन संस्कार दवरलोय देखून तुका आर्गां दिता सोम्या. ओत्मीक वाटेन आमचो हुस्को दवरून आजून पासून तूं आमकां बरे गवळी आमचे यादीक फावो करताय देखून तुका आर्गां मोहिमा आनी दिनवास जेजू. जिविताचे दर एक पावलार संस्कारां वरवीं तूं आमकां कृपेन भरताय, राखताय आनी सांबाळटाय. आर्गां मोहिमा तुका सोम्या. तुज्या कोपळीक उतरान तूं आमकां जिविताची वाट दाखयताय आनी जिवीत ओसरूंक आदार दिताय. मोहिमा, आर्गां आनी वंदन सोम्या. साबार वायटा विघ्नांतली तूं आमकां निवलायताय आनी बरे भलायकेर सांबाळटाय. आर्गां तुका सोम्या. मनीस कशी चुकता तेन्ना एकामेकाक बगसून आनी गोठाय आनी बल फावो कोत्ताय. दिनवास तुका सोम्या. आमच्या देवाक आमचो मोग आसा. आमचो हुस्को ताका आसा. तोच देव आमचेशी उलोवंक सोदता. ताका चितान आयकूंक तयार जावया. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत
ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुआवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तूं आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमचीं पातकां भोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसतल्या सगल्यांक आमी बक्षितांव, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देव मनशाक रुपान सोडवणेचो वावर फुडें व्हरता. क्रिस्त देवाचो पूत, संवसाराचो राजा. तो आपल्या शिसांक विचून काडटा आनी बरी खबर परगटूंक धाडटा. जेजू आपल्या जिवितांत कोश्टां मरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं बापाची वळख आख्या संवसाराक दिता. जाल्यार आमचें कितें? ताची वळख दुसऱ्यांक दिवूंक आमी ताका वळखताव काय? जेजूची वळख घेवंक पवित्र सभा आमचे मुखार तरेतरेचे उपाय दवरतात. ताचो आमी फायदो काडटा काय? In today's Gospel, Jesus gives us the beautiful prayer to pray to our Father. Jesus was always immersed in prayer. Do we know what he was praying, with whom he was praying, whom he was asking? He was praying to our Father. We lovingly say the prayer, Our Father, the Father of God. He always listens to our prayer. Any prayer we pray, God never says a no. He always answers His way, His time. Thank you, Lord, for the beautiful prayer you have given us in Our Father.
आमची मागणी आनी गरजो जेजू मुखार दवरुया. आमचे पिरगोजीची 400 वर्सां जातात तेन्ना ही समोरवणी बरे भाशेन जाल्यार पुरो म्हूण आमी मागता आनी ताचे वरवीं आमचे ओदीक आत्म्याक वाड जाल्यार पुरो म्हूण मागता बापा. ह्या संवसारांत मनशांक तशें शिस्तीत मोदें जायती होनी घडटा. हें सगळें पळोवन आमी निराशी जायना जावं पूण बावार्थान आनी काळजीदारपणान आमची पावलां मारूंक आमी तुजो आदार मागता बापा. तुजो आशिर्वाद घाल बापा. तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी आमकां आवय बापूय कशी आपली भुरगीं बरें करतात तेन्ना तांकां शाबासकी दिवं आनी चुकतात तेन्ना तांकां शिटकावून तुजो आदार दी बापा. जेन्ना वायट वेळ येता तेन्ना आमी सदांच तुका चिटकून रावन आमकां तुजो आदार दी बापा. आमच्या घरांत सदांच तेर्साचे मागणें चालू आसून आनी माय मारयेचे आसणे आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या आवय बापायक सदांच आपल्या भुरग्यांक बरे क्रिस्ती तत्वांनी वाडोवंक देवा आनी पेल्याचो मोग तांच्या काळजांनी घालूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आपल्या जिविताची वाट चुकल्यान ती आमच्या मागण्या वरवीं तुका लागीं सरूंक आनी तुजो मोग अणभवूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा. जायती आमची बाब भयणी पुरी आत्मेची पिडा सुचतात. ताका आमच्या मागण्या वरवीं समाधान कर आनी दुखोवल्यांक तुजे बेगोनी फावो कर म्हूण मागता बापा. आमच्या सगल्यांच्या गोरेब्यांची काकलूट कर बापा. तुजो मोग आनी शांती आमचे मोदें रिगोय
आनी सदांच तुजें बरेंपण अनुभवूंक आमकां आदार दी बापा. देवा आयका आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आमच्या वावर धंद्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी खंयसरूच आमी आसूं सदांच तुका साक्षी दिवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. देवा आयका आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. जायते आमचे तरणाट्यांक काम ना, तांकां बरें काम आनी जोड फावो कर बापा. देवा आयका आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. जायतीं आमची ल्हान ल्हान भुरगीं तरणाटीं जाणटीं पोश्टतात तांकां तुजो पेखणीचो हात लाय आनी भुरगे बाल ना तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता बापा. देवा आयका आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. गोंयचो साहेब सान फ्रांसीस शावियर ह्या दिसांनी जायतीं ओकमानाचीं उतरां वो ओकमानाचे समोज लोकां मुखार घालून उचांबोळाय करपाचे प्रयत्न चल्ले. सोम्या जेजू आमी तुजी पाटलाव दारा तरी आसतना आमकांय राग आयलो, आमकां वायट दिसलें, आमकां दूख भोगली. आमी रस्त्यार आयले, आमी बोवाळ मारली, आमी निशेध मारलो. आमच्या गोंयच्या साहेबाक ओकमान केलो. देखून आमी जायत्या जाणांनी आमचो ताळो उबारलो. जेजू कोश्ट त्रास मरण तुवें सोंसला, पूण ह्या कोश्टांचेर मरणाचेर जैत व्हरून तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालोय. जेजू हें सोत नियाळूंक आनी समजूंक तूं आमकां तुजें बोड दी. ह्या संवसारांतलीं उतरां, ह्या संवसाराची वागणूक, ह्या संवसाराच्यो चाळयो, ह्या संवसाराची खोटी शिकवण आमच्या भावार्थाक बोट लावपाक लेकून शकना. कित्याक आमचो भावार्थ तुजे थंय थीर आसा. नीत समाजान जावंक जाय, शांती आमच्या समाजान आसूंक जाय. हें आमकां तुजें देणें.
आमचे वस्तोंगी न्हय, आमचे पदवेन न्हय, पूण तुजे पदवेन, तुजे कृपेन आमचे मदें शांती बसून आमकां नीत फावो जावन तूं सोम्या आदार दी म्हूण मागता. दुखयतात आनी दुखवतात तांची तूं निगा घे. आमचेर सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी हीच शांती, होच मोग, हीच दयाळाय, हीच सोंसणीकाय, हेंच बोगसणें आमच्या जण एकल्याच्या गोराब्यांत हाड. आमचे जण एकल्याचे भोंवतणी आमच्या शेजाऱ्याक हाड. आमच्या जण एकल्याच्या वाड्यान हीच शांती, होच मोग फावो आसूं. जेसू मोगाळा, आमच्यो चुकी बोगोस, आमची मनां बदल, आमकां नवें जिवीत दी. भोव करून जे कोण उचांबळाय करतात, झगडीं केस्तांवां करून घालतात, वेगवेगळे तरेन फायदो काडूंक सोदतात, तांची काळजां मनां बदल जेसू. आमची सगल्यांची काळजां मनां तुवेंच बदलूंक, तुवेंच आकारूंक. बागून फ्रांसीस शावेरान फुडें वयलेलें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक. सान बार्तोलोमेवान परगट केल्लो भावार्थ आमी जिवंक तूं आमची काळजां मनां बदल आनी आमच्या चिखलेच्या गांवांत ह्या क्रिस्ती भावार्थाची 400 वर्सां आमी मनोवंक वेताना ही समरमणी आमकां उरता बरीच जावं, आमचो भावार्थ जिवाळ जावं, आमचे मदें मोग, शांती, भावपण विस्तारून आमची काळजां बदल दवरया. Change my heart, oh Lord, make it ever true. Change my heart, oh Lord, may I be like you. Change my heart, oh जेजू आमकां शांत कर,
जेजू आमकां दादूस कर. जेजू आमकां काळजीदार कर. जेजू आमकां मजबूत कर. जेजू आमकां एकवटान रावोशी कर. जेजू आमी गोवाय दिवशी कर. जेजू आमकां परगोटणार कर. जेजू आमकां येसवंत कर. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh Lord, make it ever true. Change my heart, oh Lord, may I be like you. कांय घडयो तुजेच पासत तुज्या जेजू मुखार. पळय जेजूक माग तुका जाय ती. विस्वासान माग. तुजे प्रश्न जेजू मुखार दवर. तुजे कोश्ट त्रास एकसुरपण ह्या वेळार जेजू मुखार दवर. तुजो जेजू तुका पळयता, तुका आयकता. हो तुजो वेळ. विस्वासान भावार्थान तुजे हात तुजे मुखार उक्ते दवर. तुजी नदर भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूचेर दवर. विस्वासान भावार्थान दिमेर पड आनी दिमेर रावन तुजे हात तुजे मुखार उक्ते दवरून तुजी नदर भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूचेर दवरून जेजून शिकयलेले मागणी आमी सगळीं बराबर सांगातान एकाच देवाची भुरगीं कशी व्हडल्या ताळ्यान विस्वासान भावार्थान आमी गायतले. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी.
तोशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. जेसू काळीज तुजें आयदोण कोरपेचें वारोय तुजी गुरबा रिद्या काळजांत म्हज्या कोर काळीज म्हजें कोर काळीज म्हजें कोर तुज्या काळजा सारकें शांतुलो शांतुलो ल्हानविकायेचें कोर काळीज म्हजें कोर काळीज म्हजें कोर तुज्या काळजा सारकें शांतुलो शांतुलो ल्हानविकायेचें. देवाची वाखाणणी करुया. सुदैव जावं देव, सुदैव जावं देवाचें बो पवित्र नांव, सुदैव जावं जेसू नीज देव आनी नीज मनीस, सुदैव जावं जेजूचें नांव, सुदैव जावं जेजूचें बो पवित्र काळीज, सुदैव जावं जेजूचें बो ओमोलीक रोगोत, सुदैव जावं जेजू बो पवित्र साक्रामेंतान आल्तारा वेल्या, सुदैव जावं देव आत्मो बुजवंडार, सुदैव जावं देवाची माय बो बाग्योन आंकवार मारी, सुदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी खोतावीण गर्भ संभव, सुदैव जावं मारयेचें ओनून कुडी ओतम्या सयत स्वर्गावरण, सुदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सुदैव जावं बाग्योन जुजे मारयेचो बो निर्मळ पोती, सुदैव जावं देव ताच्या बोडव्या आनी भोगतां थाय.